सोमारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान नाणेली 70च्या उर्मिला गावकर हिचे घराची वणत कोसळिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जाल्ले। उर्मिला ही घरात 31 दिसवड्याचेर काम करपी आशिल्ल्यान तिका कोणेय तरी आदार करचो म्हूण तिणें मागणी केल्ली। हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उजवाडाक हाडिना फुडें आमदार देविया राणे हिणें बेगोबेग धाव घेवन दखल घेतली। जाता तितल्या बेगीन स्वखर्चान नवे घर बांदून दिवपाचें आश्वासनूय तिणें ह्या वेळार दिलां। आमदार देविया राणे हिणें मजतीचो हात दिल्ल्यान उर्मिला गावकर हिणें तिचे उपकार आटयल्यात। जेन्ना जेन्ना आमकां न्यूज येता आमच्या भागांत तर कोणाचें घर कोसळटा न्ही आनी अशें जाता आमी इमिजिएटली स्वताच्या खर्चान तांकां बांदून दिता। ओके, केन्ना मेरेन स्टार्ट जातली कामां? आतां पावस खूब सुरू जाला सो तांचे मातशें ते क्लिनींग बी तांच्या घरा बाजू एक एम्प्टी जागो आसा सो हांव ऑलरेडी सांगला म्हगेल्या मनशाक जो म्हगेली घरा बांदता तो ताका सांगला की पावस मातसो कमी जावं न्ही, पावस कमी जातकच एक 8 दिसांनी सुरू करतलो तो बांदपाक सो ती पयली मेळटलें जाता। काल आमचे भरपूर पाऊस लागल्या होता, त्याची एक साइड सगळी पडली आणि ती न्यूज येयल्या बरोबर बाबान आणि भाभीन ते आज त्यांचा स्टाफ येऊन ही पाहणी करून सगळे त्यांना नवीन जे त्यांचे घर असले ते सारखे वाळी लागून सगळे पडपाक येयला आणि ते त्यांच्यानी स्टाफान पयले आणि सांगले की त्यांना नवीन घर बांधून दिता म्हणून सांगले। तेन्ना बाबाक आणि भाभी हांव थँक्यू म्हणटा। हांव उर्मिला लुको गावकर। काल पाऊस पडलो आणि आमचे घर कोसळ्ळे म्हणून म्हाका भाभीन मदत केली। बाबा कडेन आनी भाभी कडेन न्यूज पावले म्हणून बाबान मदत केली। माझ्या हाका परत धांवून बाबा पावले। आणि किती सांगला तेंच्यांनी? ते घर बांदून दिता म्हणून, दुसरे नवीन घर बांदून दिता म्हणून सांगला। हय, आणि तू तिच्याकडे गेल्ले ना? आम्ही केन्ना ऑफिसान कांयच वचोंक ना तिच्याकडे। म्हटल्यार ती म्हाका देवा सारकी धांवून येयली बाबा आनी भाभी। म्हणजे आता न्यूज येता कोणी ते रोखडेच तेंच्यांनी हे केले। रोखडेच तेंच्यांनी मनीस धाडून आता हे घर रिपेअर करिना म्हणटा, दुसरे बांदून दिता म्हणटा। आज आम्ही परत एकदा नाणेली 70 हांगासर आसा आणि आमकां खबर आसतली की काल सोमारा जेन्ना पावस येयलो ह्या पावसाच्यान उर्मिला गावकर ह्या नाणेली 70 हांगासर रावपी तिचे घराची भिंत ही पावसान कोसळ्ळी आणि जेन्ना गोमंतकान हेजी न्यूज केली तेन्ना आमचे थळावे आमदार डॉक्टर देविया राणे तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां जेन्ना जी खबर कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन आपले जे मनीस आसा ते धाडलेले आसा आणि तेंच्यांनी घराची पाहणी केलेली आसा। घर तेंचे आसा हे मातयेचे आसा आणि ते सारखे करपाक जायना, तेका लागून तेंची जी उर्मिला गावकर आसा हेज्या मागणीनुसार नवीन घर बांदपाक तेंच्यांनी मान्यता दिल्ली आसा आणि आता बेगिनाच तेजे घराचे काम हे सुरवात करतले। हिका खरेंच एक आदाराची गरज आसलेली आणि आमदारान तेजी ती आता पूर्तता ती करता, तेका लागून ती खूप आनंदीत आसा आणि तिने गोमंतकाचे धन्यवाद केला तशेंच आमदाराचे सुद्दां तेंच्यांनी धन्यवाद केल्लेले आसा। ही जी गरीब महिला आसा ती केन्नाच आमदारा कडेन वचून आसली, मात आज जेन्ना न्यूज आयली तेन्ना तेंकां कळ्ळें तेंच्यांनी तातडीन आपले मनीस हाडलेले आसा। एक खरीच खूप आनंदाची गोष्ट आसा की तेंच्या कडेन न वयता तेंच्यांनी तांकां कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी आपले मनीस धाडून तिजी विचारपूस केलेली आसा। अशें खुबशे जायना पूण तेंच्यांनी आपले स्वताचे आता पैसे खर्च करून ते आता एक घर बांदून दितले। हेज्या पयलीं 70 खुबशीं घरां बांदून दिल्ली आसा, तितून एक नवीन घराची भर पडटली। नाणेलीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।